म्हाका भारी मना संतोश जाता. हांव एरीक बाबाक, लुईक आनी आमगेलो अल्वारीस तांणी म्हापशा दोन काम केल्लें मनीस. म्हाका आतां उडस येता स्टेशना वचून तुवें हाका गेल्लो खंयच्याक भोंवडी गेल्ले तेन्ना विशय कोंकणी केंद्राची कामां खातीर म्हणून गेल्ले. आतां म्हाका उडस येता. ताका एक नांद जावन एरिकेंतल्यान केल्ले आसा. ताका आजी ताणें केल्ले त्यागाक आनी ताणें केल्ले मनस्फूर्त जाल्ले कामांक आजी निदावन ताका एक अकाडेमीचे एक अध्यक्षस्थान मेळ्ळें. भारी संतोश. इता म्हण सांगलें रे म्हाका 2 दिसां फुडें ताका म्हणटाना हांव सुदी आयकतो आसलो. म्हाका लेखिल्लें खंयचे एक मिराकल जावचें आसा म्हूण सांगून घेवन. दॅट मिराकल इज हॅपन्ड टू मिस्टर एरिक कॅथलिनो and he got it, and he really suitable and fit person for the present future president जावन काम करूंक आशिल्लो आसा. ताका हांव म्हजे मनस्फूर्त जाल्ले आशिर्वादूय आनी म्हजे शुभाशय दिता. एरीक कांय पण करतो आसता तो वगी बसूंक दिना. ताजें मूळ तागेलें मेन जावन अशें ताजें संगीत इवन फुडें राजा महाराजा काला जालें तर कशी संगीत म्हूण सांगिल्लें म्हणलें बहळ प्रामुख्य ताका मस्त एक आद्य दिल्लें आसा. ताका प्रामुख्य दिल्लें आसा. त्या दृश्टीर काळ्यार एरिकांनी आनी ताजे फॅमिलीनी आमकां पू लोकांक मेळून घेवन ताणें आयज दिसाक एक कोंकणींत एक वायब्रेशन दिल्लें आसा. आमचे विश्व कोंकणी केंद्राचें काम करचे वेळार तागेलें मस्त सहकार दिल्लो आसा. हांव चड उलोवचें वचना. म्हाका एक्चुअली थोडे खांकीन आसा जाल्यार आज येवंक म्हणलें कॅथलिनाक ताका आनीकय ताज्या हातान काम बरें चड काम दावो आनी तुमचें नेक्स्ट म्युजियमाचें काम धरलें आसा तेवूय एक व्हडलें काम. जाल्यार कोंकणी लोकांक आमी आशिल्ले स्टँडर्ड आमी आशिल्ले दुडवाड लोक पुरो काडले जाल्यार कांय कश्ट ना. आमकां ते विश्व कोंकणी केंद्रा करता आसतना फस्ट हांव ताका 25 सेंट्स जागो बंगरकुळोरा दिवचें म्हूण केल्लें. मागीर तागे प्लॅन वरें केले एरिका वचचा विश्व कोंकणी केंद्राचें आमचें संमेलन जाता आसतना म्हाका मागीर अशीं मना गेलें आमी इतले व्हडले पोडार लोक पुरो आसून आमी एक कोंकणी म्हूण नांव म्हूण आसून व्हडले इंडस्ट्रिस्ट बिजनसमॅन व्हडले कवियो पुरो आशिल्ले तेन्ना आमी एक ल्हानशें कलकीची एक काजराचें हॉलशें बांदून घेवन केल्लें म्हणल्यार ताका समजायना. व्हड दावका म्हणल्यार लेखून आयले तेन्ना विश्व कोंकणी केंद्राचें करता म्हणलें चिंतन आसतना आमचे विश्व कोंकणी संमेलन जालें तर उरले पयशे न्ही घेवचे म्हणून केल्ले आमी ते घेतलां. ताजे एक ताजे कन्स्ट्रक्शन कमिटी चेअरमॅन जावन ते एक कामय म्हाका कंप्लीट करतानाय म्हाका मस्त एरिकांनी आमकां ताणें सहकार दिल्लें आसा. ताजे खातीर हांव हे संदर्भार हे पुरो लोकांक आज ताजे सन्माना खातीर आपोवन हाडले की इवन तुमचे वेबसायट आनी आज जे इनॉग्रेशन दोनी करचें म्हण आसलें म्हाका गेले की फुडले एक 20, 25, 30 वर्साचे फुडले उडीक आसताले विशय तुमचे कडेन येद्राण घेवन कॅथलिनाक ताका आरोग्य आयुश्य आनी ताजें नांव आनी मुखार बरें जावन वचून समाज ताजे मदीं मस्त काम जावं म्हणून म्हजे संस्थे बरो जावन वैयक्तीक जावन हांव ताका आशिर्वाद करून मागीर 2 उतरां मुगता. नमस्कार. देव बरें करूं. रघुनाथ शेट माम बाबराय एक विशय सांगूंक विसरलो अशें म्हजे लागीं सांगूंक लागलो तुमकां सांगूंक. इस्कॉलान कोंकणी सुवेतावन आराम जाता. इस्कॉलाच्या मॅनेजमेंटा लागीं विचारल्यार इस्कॉलाचें मॅनेजमेंट म्हणटा आमी तयार आसा. आवय बापूय तयार ना भुरग्यांक शिकोवंक. तिसरी भास जावन कोंकणी शिकोवंक हर एका आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक सहकार दिजय अशें कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीचो अध्यक्ष बाबराय कॅस्टेलिनो तुमकां उक्त्यान उलो दिता आनी तो तुमी स्विकार करतले तशें हांव पात येता. बाब स्टॅनी देव बरें करूं तुका. आमचो मान स्विकार केल्ल्या बाब रॉय देव बरें करूं. रघुनाथ माम तुमी तुमची भलायकी बरी ना तरी येवन आमकां आशिर्वाद दिवन बाब रॉयक आमच्या तर्फेन सन्मान केल्ल्याक तुमकां देव बरें करूं. या मुकलो
3 मांडे आसात. तिनी मांडे आयकोनूच आमी घरा वयचें आनी एक चड म्हळ्यार 30-40 मिनटां भितर कार्य अखेर जाता. या आयच्या कार्याचें पोशकपण घेतलां MCC कतार आनी MCC कताराक 2 ताळयो. आनी तांचे तर्फेन हांगासर कोणी हजर आसा जाल्यार तांकां वेदिका आपयता आमचो एक फुलांतोरोद आनी गेजे म्हणून. MCC कतारा तर्फेन कोणी आसा गी हांगा? कतारांत हांव आयिल्लीं कोणी आसात गी? ह्या MCC कतारांत आसल्या तुमची संबंदी कोणी आसात गी? कोणी येवन दीत मुखार. या देव बरें करूं. या देव बरें करूं. MCC कताराक आमी आभार मानता. या मुखार वयच्या पयलें हांगासर संगीतकार आसात हांची वळख करून दिवंक आशेता. पयल्यान पयलें एकॉर्डियन घेवन हांगासर ह्या सगळ्या पंगडाचो संगीत निर्देशक आनी देरेबल फेरगेचो उपाध्यक्ष आनी म्हजो आमीग कोंकणीचो एक मलगडो संगीतकार बाब अनिल पत्रांव. पावनान ताळयो, आयकनान म्हाका ताळयो तुमच्यो. आनी हांगासर वो कितलेशा वर्सां जावन 35-40 वर्सां जावन म्हजो सांगाती संगीतांत वायलीन. आज ह्या पंगडाकी तो वायलीन खेळटा बाब सुनील कुमार. 2 ताळयो. या कीबोर्डाचेर बाब नील मार्टीन पत्राव. नील मार्टीन. रिदम गिटार खेळटा बाब लिओन पत्राव. पुरा पत्राव गेले येतात. बेस गिटार खेळटा जॉयलिन कर्नेलियो. ताकाय पत्राव गेलो संबंध आसा तुजे भयणी सोबत ना? ये बरें. ड्रम्साचेर बाब डिओन फेर्नांडीस आसा. या देरेबल घरांक खबर आसा बाब डिओन फकत एक ड्रमर मात न्हय. ताका वर्सां कितलीं सादारण अंदाज करा कितलीं वर्सां? 14 वर्सां. 13-14 इंग्लिशान जालें, कोंकणीन 14 वर्सांचो एक चेरको. तरणाटो म्हणून की जायना चेरको पूण उडासतोरा तो कर्नाटकाच्या टिमांत हँडबॉल टिमांत आसा. कर्नाटकाच्या म्हळ्यार नॅशनल स्पर्धांनी तो भाग घेता. आमच्या राज्याक प्रतिनिधित्व करता. देखून या बाब डिओन परबीन तुका. या आमकां अभिमान आसा तुजे विशीं. देव बरें करूं. हो पंगड हांगा सोंपता. हाचें नांव आसा फाल्गुनी पंगड. फाल्गुनी आयकतात की उलयतात? नांव कितें ह्या पंगडाचें? फाल्गुनी. फाल्गुनी सोद कावाळो आवाज करीत. फाल्गुनी सोद कावाळो आवाज करीत. जुळू जुळू गितार सितार खेळोंक आपयत. वा म्हाका न्ही हें बरयल्ल्या टायटस नोरोना हाका बाब टायटस ताकोडेसो आनी फाल्गुनी वळटा त्या वाठारांत. पूण कितें सांगू हांव ते फाल्गुनी न्हंयची गत आतां. त्या न्हंयत उदक ना. त्या न्हंयत उदक ना. तिचेर त्या न्हंयचेर थंय काटे बांदून डॅम करून घाला. न्हंय ना. न्हंय माया. पूण तरी फाल्गुनीच्या नांवार आळी उबी हांगासर. 1991 मांडसोबानान पयलो मांडो फेस्त घडोवन हाडलो मंगळुरांत. त्या उपरांत तांतू निमाण्या मांड्यान 361 गावपी गावपिण्यो 40 वजंत्री आसले. त्या उपरांत 2003 इसवेंत मांडसोबानान मांडो उत्सव केलो. हातूंत निमाण्या मांड्यांत 954 म्हळ्यार कितले बा? 954 954 गावपी गावपिण्यो आसल्यो. आयचें मांडो फेस्त त्या उपरांत जावचें दुसरें. पयलें
देरेबैलांत ह्याच पंगडांत डिसेंबर 1 तारखेर 2013 वेर मांडो फेस्त जालें. हाची विशेषता कितें म्हळ्यार एकाच फिरगतीच्या लोकांक सांगात घालन करचें हें पयलें प्रयत्न. हें फेस्त येवजिल्ल्या ह्या देरेबैलकारांक ताळयो फावो, ताच्या खातीर कश्ट काडिल्ल्या बाबा निलपत्रावोक परबी फावो, देरेबैल फिरगजेक परबी फावो, ताका सांगात आनी साकार दिल्या सर्वांक देव बरें करूं. मांडो स फाल्गुनी पंगडांत मुखेली आसात बाय जुलियाना कोयलो आनी बाब केविन सुवारेस. कडियाळो तरणाट फाल्गुनी.